नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला गोंयांत राबयल्ल्या वेगवेगळ्या विकास कामांचेर विश्वास दाखयत गोंयच्या जनतेन जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन भाजपाक व्हड कौल दिला. 29 जाग्यांचेर भाजपाच्या उमेदवारांनी जैत मेळयत राज्यांतल्या सत्ताधारी पक्षाचें वर्चस्व परत एक फावट अधोरेखीत केलां. खऱ्या अर्थान हो गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जनतेचे जैत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. पणजेंत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार मंत्री मॉविन गुदिन्हो, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच आदले खासदार विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले. ह्या वेंचणुकेन बॅलट पेपर वापरून लेगीत भाजपान स्पश्ट भोवमत मेळयलें. हाचे वेल्यान ईव्हीएमाचेर आरोप करपी विरोधकांक जनतेन दाखोवन दिले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सगळ्या मतदारांचे आभार व्यक्त करता की परत एकदा तांच्यांनी एनडीए सरकाराचेर तांच्यांनी आपलो विश्वास दवरलो. भारतीय जनता पार्टीचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो. डबल इंजिन सरकाराचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो आणि आमच्या डबल इंजिन सरकाराक परत एकदा बहुमत दिलें. त्याबद्दल हांव खरोखरूच ग्रामीण भागातल्या सगळ्या जनतेचो खूब खूब आभार व्यक्त करता. डेफिनेटली हर एक बार कांग्रेस कहती है कि ईवीएम की वजह से यानी भारतीय जनता पार्टी जीतती है. इस बार ईवीएम न होके बैलेट पेपर था. बैलेट पेपर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है. लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है. इसीलिए दोनों जिला पंचायत आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती. कांय जाग्यांचेर कमी मतांनी उमेदवार हारल्या त्या भागाक नव्यान संघटनात्मक काम करतले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार व्यक्त केलो. आमी रिजल्ट निहाळटाले, आमी रिजल्ट बारीक मॉनिटर करताले आनी पळयताले की म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. उत्तर गोवा दक्षिण गोंयांत सुद्दां आमी आमचो नंबर परत एकदा पार करून आमी जिल्हा पंचायत सदस्य गाठता. काँग्रेस सिंगल डिजिटाचेर उरल्या म्हणजे परत एकदा काँग्रेसीक न्हयकारल्या. आमी थोडे सीट हे खूब कमी मार्जिनात हरले म्हणजे तरी सुद्दां आमकां थंयसर बरोच स्कोप आशिल्लो. बट थोड्योश्यो काही चुकां खातीर खूब कमी मार्जिनात हरल्या. आनी आमी हरल्याच्या जाग्यार आमी रेक्टिफाय करतले आनी नक्कीच फुडल्या विधानसभेक ताज्याय पेक्षा मोठी जीत ही भारतीय जनता पार्टीक मेळटली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन 30 पेक्षा अदीक उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास आपणी उक्तायल्लो. गोंयच्या जनतेन तो विश्वास सार्थ थारयत भाजपाच्या 29 उमेदवारांक वेंचून हाडले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आमदार आनी कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या एकत्रीत यत्नांक लागून भाजपाक हे जैत मेळप शक्य जालें अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें. इलेक्शनाचो रिजल्ट आनी तसोच आतां परत राखप हे खरें म्हटल्यार मोठे इंद्रधनुष शिवधनुष आशिल्लें ते शिवधनुष डॉ. प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सगळे साथीन हे आमी पेल्ले. म्हजे खातीर ही अध्यक्ष जाले नंतर पयलीच निवडणूक आशिल्ली आनी तातूंत भितर सगळ्यांचे जे कार्यकर्त्यांचे सहकार, नेत्यांचे सहकार्य आनी तांचे दिल्लो सगळो पालो लक्षांत घेतना प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, गोंयचे जनता तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते, मागीर नवीन कार्यकर्ते आसूं आनी यंग जनरेशन हे सगळ्यांचे आभार मानपाची एक संदी मेळ्ळी. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन भाजपाच्या घवघवीत येसा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाजीक संकेतथळार घाल्ल्या गोंयच्या नागरिकांचो तेंको बऱ्या प्रशासनाक आनी पुरोगामी राजकारणाक आसा अशें स्पश्ट केलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन भाजपा मगो युतीक गोंयकारांनी बरो आदार दिवन जिल्ला पंचायत वेंचणुकेन तांकां येस मेळोवन दिलें. ह्या राज्यांतल्या लोकांनी सपनां पुराय करपाक भाजपा सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच एनडीए कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या कश्टाचे चीज जाल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगून तांकां परबी भेटयली. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांचे भारतीय जनता पक्षा वतीन व्हडा दबाज्यान पणजेंत स्वागत केलें. पणजी भाजपा मुख्यालया मुखार खासा माची सजयल्ली. हांगा वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी थळावे मंत्री आनी आमदार हांच्या उपस्थितीन ढोल ताशांच्या गजरान तांकां येवकार दिलो. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकारी बंगल्याचेर वेंचून आयिल्ले सगळे जिल्हा पंचायत वांगडी, थळावे आमदार आनी मंत्र्यां सयत एकठांय आयले. हांगा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तांकां फुलां दिवन परबी भेटयली.
ही कार्यावळ राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली. ह्या यासा उपरांत गोंयच्या जनतेन भाजपाचेर दाखयल्ल्या विश्वासाची पावती आसा अशें भाजपा फुडाऱ्यांनी आनी वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांनी सांगलें. जो कॅन्डिडेट आसलो आमची तारामणी हडफडकर ती ह्यूज मार्जिनान विक्ट्री जाल्ली आहा आनी ती विक्ट्री सगळे एंटायर आमचे कार्यकर्ते तशेंच आमचे वेल विशर्स वोटर्स जे तिनूय गांवचे मोर्जी मांद्रे आनी आगरवाडे चोपडे हे तिनूय गांवचे आमचे वोटर्स आहा तेंची विक्ट्री आनी हेचे वयल्यान दाखोवन दिला तेंच्यांनी एक प्रावड मुमेंट आमकां कित्याक हेचेर एक कळोन येता 3.5 वर्सां जें आमी काम केलां तेचें फळ कितें आसता तें सो ऑलरेडी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्ले आहात आनी आमी जो कॅन्डिडेट दिलो ताका फूल फ्लॅश मेजॉरिटीन विन करून दिले आहात. परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो आणि संपूर्ण मतदारसंघाचो आणि मतदारांचो विजय जाल्लो आसा. हो जो विजय आसा हो ह्या सगळ्या मतदारांक खोर्लेचे हांव डेडिकेट करता. आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नायक आसत, आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नायक आसत, तशेंच अन्य आमचे सिनियर लिडर्स कोर कमिटीचे सगळे मेंबर्स, आमदार राजेश फळदेसाय आसात, कारण तांचो खूब बरो सपोर्ट ह्या पूर्ण इलेक्शनाक म्हाका मेळिल्लो आसा. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हळ्यार गुंतवणूक प्रवर्धन मंडळाची बसका जाली. बसके उपरांत खबराकारांक म्हायती दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत राबयल्ल्या PIL येवजणे अंतर्गत कितल्याशाच जाणांनी गोंयांत गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केल्या. ताचेर सरकार विचार करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत जावपी गुंतवणूक तशेंच रोजगाराच्यो संदी हाचो विचार करूनच सरकार निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. नॅशनल प्रमोशन बोर्डाची मिटींग आशिल्ली, वेरियस प्रोजेक्टाचेरूय डिस्कशन जालां. PIL स्कीम जी आमी अनावन्स केल्ली ताचेरूय 3 जाणांचो प्रपोजल ऑलरेडी आसा. समजा वेदांता, ग्लास फायबर कंपनी अशें 3 जाणांचो पॉझिटिव्हली तेजेरूय आसा. इट इज अ बीग इन्वेस्टमेंट इन स्टेटीज येता. डिटेल तेजो प्रेस टूर जावप आनी तो रिलीज करपाक लायता. वेरियस इन्वेस्टमेंट हांगासर करपा खातीरूय बी जेंच्यांनी आमकां एप्रोच केला तितूंतले थोडे प्रोजेक्ट आमी सगळे फायनलायज केला. बट तितली इन्वेस्टमेंट तुका PIL स्किमी खातीर ताचो डिटेल फिगर आनी एम्प्लॉयमेंट कितले जनरेट जाता ते दोनूय म्हज्या प्रेस नोटांतल्यान रिलीज. PIL स्किमीच्या बाबतींत कशें आसा, इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटीज आनी इन्वेस्टमेंट ह्या दोनांचो विचार करून वी आर टेकिंग द पॉझिटिव्ह डिसिजन. इट इज माय बजेटरी प्रॉमीस दोज आर इन्वेस्टींग मोर दॅन 100 crores इन द स्टेट आनी एम्प्लॉयमेंट जाल्यार ताच्या खातीर मातसो आमी इन्सेंटिव्ह जे आसा दितले. राज्यांत सध्या नातालाची धामधूम चालू आसा. नातालाच्यो सुटयो पडच्या पयलीं शाळांनी नाताला निमतान खासा कार्यावळी आयोजीत जातात. सरकारी मुळावी शाळा चोपडेच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत नाताला निमतान खासा कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार नाच आनी कॅरल गावन भुरग्यांनी नाताळ व्हडा उमेदीन मनयलो. आमच्या स्कुलान प्री प्रायमरीक 12 भुरगीं आसात आनी फर्स्ट टू फोर्थ 24 भुरगीं. आयज आमी हो क्रिसमसाचो प्रोग्राम सेलेब्रेशन करपाचो थारायलो. भुरग्यांनी कॅरल्स म्हटली आनी तेच भाशेन आतां आमी प्रोग्राम करतल्यो, स्टारा बांद केल्यो आनी आयज तेच भाशेन आमी तिथी भोजनाचोय कार्यक्रम करतल्यो आनी हो लास्ट डे आयज आमी सेलेब्रेशन हिंगा क्रिसमस सेलेब्रेट करून आमी आयज क्रिसमस वॅकेशनाक वयतल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पळोवण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान एक खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.